Hello guys and welcome back to our channel K2N Family. सोजमत आहे तुम सगळी बरी आहे म्हणून. वेल आयचो व्हिडिओ व्हेरी स्पेशल आमकां बिकॉज आयज एक सारको इमोशनली एक व्हिडिओ करता हांव. इमोशनली इन सेन्स एक मोगान केला आनी केला मारियान मुगे सासूमायन मामीन एक एंजल आनी किशान दोगांयनी बसून. आनी तेज्या पयलीं तो दाखोवपा तेणें कितें केलें तें दाखोवचे पयलीं हांव तुमकां एक सांगूं वता. सो दीस व्हिडिओ इज डेडिकेटेड टू आवर Nigel, brother of Nadia, my brother-in-law, so called as my brother as well, my younger brother. He has always been there. Nigel, tu mo video poita astalo. I just want to convey this message to you to say that how much I love you and how much you mean so important to me in my life. Because azana maka Dr. Bhavna, ते मुगे दोग जाण रेंसले रिमेन्सन ते मुगे कजन हाय. They always treated me like a brother. But हांव एक ब्रदर इन लॉ असेल तुमगे घरानू बट यू ऑलवेज गिवन दॅट रिस्पेक्ट फॉर मी एज अ ब्रदर. एक व्हडलो भाव घरा आहलो भशेन तूं हें केला. यू नेवर मेड मी फील लायक आय एम अ ब्रदर इन लॉ लायक कायद्यान अशें आहलो भशेन. वी आर लायक दाडा म्हणटालो म्हाका डॅनी माय फादर इन लॉ. चोय बाबा आपणा एकूच चेडो पूण आतां तूं येयला आतां एक न्ही दोग जाण चेडे हाय. आपण चेडवा तुका दिता पूण तुका आपण जावं अशें घेयना तुका चेड्या भशेन हाडटा म्हणून. ह्या घरान तुमी रावताय हे घर तुमगेलें हें सगळें तुमगेलें म्हणून. सो देर इज नो ते एक उतर म्हणटालो म्हाका सदां जर तर हें घर एक केका भशेन आहलोलें एक दोन कुडको करपा जाता पूण हें घर हांवें मोगान केलां. सो हे तुमी रावतलो हिंगा. सो तुमी रावतलो म्हणटा न्ही वे आय एम आवटसायडर इट्स अ बीग थिंग फॉर मी टू से लायक नो. एंड नायजल हॅज ऑलवेज मेड मी फील दॅट लायक आतां एज वेल नोन लायक आमगे आतां सांगलो न्ही तुमकां दॅट इज अ ग्रेट न्यूज दॅट वी वॉन्ट टू शेअर विथ यू ऑल. द ग्रेट न्यूज इज दीस दॅट वी आर फ्लायींग टू गोवा. हांव नादिया बार सांगूंक वतालो पूण नादिया सद्या ना हिंगा पूण वी वील बी कमींग आउट विथ दॅट. पूण तेज्या पयलीं तुमकां हें सांगूंक वता की दॅट येस वी आर फ्लायींग टू गोवा एंड वी आर व्हेरी एक्सायटेड. आनी ह्या टायमार आमी गोंय येता तेन्ना लायक आमगे घरा आमगे रूम आहा सगळें आहा कितें आसता लायक नो रूम बंद आसता AC बंद आसता. वी आर कमिंग डावन. नायजल इज मेकिंग एवरीथींग रेडी लायक नो. आतां पळय आतां घरा आख्खे दाडान सगळ्या घरा आख्खी फूल घरा AC घालून दवरला आहाय. सो लायक येता तेंका गरम जाता म्हणून आतां सर्विसिंगा सगळें तेंका AC सर्विसिंग करपा लागला कितें गाडी सारकी करून क्लीन करून दवरता. सो लायक ही ऑलवेज बीन देर लायक मुगे कितली कामां आसता म्हाका केन्ना विचारपा लेगून पडना तेका नायजल तो म्हाका कितलें म्हणटा केलें अमकें अमकें करपा लागला आपण केलें म्हणून. So I never had a hesitating point with him. Like na muntai no, in a relation when you have a hesitation with someone to say something, that it means that relation is not complete. Whereas when you don't have a hesitation about anything and you speak as blunt and as normal as if you are talking to your own shadow, it makes you feel like okay baba, that you have the unlimited bond with that person. And that bond is like for me with Nigel, very happy birthday for you. Yeah. And may God bless you with all good health and all good happiness. You're always a piece of jam. I know that to आमगे family सारको पळय सारको नायजल म्हळ्यार हेंच जाता. I know how much I have missed you not being here with me. And if you were here, म्हाका खबर आहा what stage we would have been, where we would have been. But God has His own plans, as I say. And I know you are far more better. म्हाका एक फावट दिसता हांवूच गोंया आहलोलो बरो आहलोलो लायक नो रादर दॅन बींग इन UK. बिकॉज एक फावट तुका चोयता आय फील लायक सो बॅड. अरे हो घराको वर्क फ्रॉम होम हेगे चड आसता आतां फोनाचेर काम तुगेली. सो यू आर व्हेरी ब्लेस्ड टू हॅव एवरीथींग इन लायफ. अ ब्युटिफूल फॅमिली, अ ब्युटिफूल डॉटर सोनिया, आमगे धाकटे बाय डेनिशा, तेंगे सगळ्यां रावलो. पूण तुका एक सारको बेस्ट सरप्रायज दवरलो म्हणटाय तो मामान. I was like आतां म्हाका थिंग प्रॅक्टीस करताली आनी I was listening. I literally felt like इमोशनली अटॅच. सो मागीर दोया दुखू बोल्लो बस जालें लायक हांव मम्मी म्हणटालो हांव एहले स्टुडियो करपा वतालो आमी वचोन रिकॉर्डिंग. इतली बरें कातार केलें तेणें. सो your nieces and your mama has composed a song. Maman composed केला and they're going to sing this song for you for your birthday. Listen to this. Happy birthday Nigel आमच्या पुता. Happy birthday Nigel आमच्या भावा. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday Nigel आमच्या मामा. आयज खुशाल जावन देवा करगां दिया. नाजलाक जिवीत दिल्ल्या जेजूक दिन वासया.
मोगाचो पूत नायजल डेनी मारियाचो आमी नीज मोग केला तुजो तुज्या बोगोर आमच्या जिवोंक जावचें ना आयज खुशाल जावन देवा कारगां दिवया नायजल जिवीत दिल्ल्या जेजूक दिन वासया मोगाचो भाव केशली नादियाचो काळजांतान मोग केला तुजो तुज्या बोगोर आमच्या रावोंक जावचें ना आयज खुशाल जावन देवा कारगां दिवया नायजलाच्या जल्मा दिसाक देवाक दिन वासया मोगाचो मामा एंजल किशाचो नायजल मामा आमच्या मोगाचो तुज्या बोगोर आमच्या रावोंक जावचें ना हांवें तुका रचून आकारून हाडला सोरेस बोरदेव अशें तुका सांगता हांवें तुका सोडयला तुजें नांव घेवन आपयला तूं म्हजोच नायजल मोगाच्या पुता नायजल पुता बिये नाका कित्याक हांव तुज्या सांगाताक आसा तूं वेता थंयसर राखतलो परतून घरा हाडटलो म्हज्या उजव्या हातान सांबाळून दवरला हॅपी बर्थडे नायजल आमच्या पुता हॅपी बर्थडे नायजल आमच्या भावा हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे नायजल आमच्या मामा टा 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 Very nice, very nice. You all want to say something for Nigel Baba? Happy birthday, Nigel Baba. Happy birthday, Nigel Baba. Mommy? हॅपी बर्थडे नायजल मुगे पुता राजा तुका देवान खूब बेसावांनी भरूं राखो आनी सांबाळो आनी तूं हूंय भायर सरता तूं थिंगा देवान तुका पोत्तून घरा हाडूं कित्याक देवान तुका अब्रामाचें बेसांव बासायलां आनी हांव अनेक फावटी तुका विश यू हॅपी बर्थडे म्हणटा म्हज्या पुता Hey Nigel, आयकले स्वागू? Don't get emotional. Don't get emotional. I know you will get emotional because I got emotional over here. Like सारखे अशको म्हणटाय न्हू म्हाका खबर ना इतले बरे बरे म्हणून मारिया तूं कितें चल यो कितें म्हणटा नायजल मामा कितें सांगता Happy birthday. हॅपी बर्थडे कोण Happy birthday, Nigel Baba. म्हाका बर्थडे केक जाय कर Maka birthday cake जाय. कोण म्हणटा तूं म्हणटा म्हाका बर्थडे केक जाय Maka birthday cake जाय. सो म्हण गो Maka birthday cake जाय. सो वेल गायस आता नादिया येतले नादिया येयली म्हणून नादिया बारा मातशी व्हिडिओ करता आं आनी मागीर आमगेली तयारी चालू आहाय सारकी एक्सायटेड टू गो टू गोवा आनी म्हणटा तो आय एम कुली नंबर 1 इन द हावस बिकॉज आय एम द ओनली मॅन इन द हावस हू इज गोन कॅरी द लगेज कितें बायल काय ओवर माने सो डेफिनेटली आनी अशें म्हणचें आं गांव सोडून येता गांव सोडून वचना आय एम गोइंग टू गोवा कित्याक लाव म्हणटा तुका गांव सोडून आसा बिकॉज बॅगेजीस आर दॅट मच yes I got that much of baggages it looks like okay my neighbors will think I'm leaving the town and I'm going kiti baba yes you want to talk Yeah. okay come on let's talk you want to go Goa Yes. you want to see Danisha Yes. Goya Goya. oita Goita. A few moments later. so guys hey Nadia आता Nadia get the message ha for Nigel be excited for this message for your sister okay so Nadia की सांगता चया की सांगते आणि कितले मोग हाजो चया आता एक भितर Happy birthday, Nigel. God bless you. आणि बेगीन मेळची I don't know, I think I missed 4 years something your birthday. But ह्या पाटी आमी येयली म्हणटकच तुगे बर्थडे सेलिब्रेट करूया पोत्तून सगळ्यांगे बराबर करूया बर्थडे and may God bless you. May whatever you want in your life you get. And we all love you. Thank you for supporting me, my family, and like always being there for us. Like even after when Dada is gone, like you are there like a protecting person for me. So thank you so much, and see you soon in Goa. So guys, with this we end this vlog. Dr. Kela, just to show a love for Niger, yeah, and you all to know like okay, Niger ala guys, I'm काय बरे भशेन तेगे घरा कडेन हिंगा आमी सेलिब्रेट करताय
सगळ्यात बेस्ट थिंग मागे कंपोजिशन म्हाका खरें लायक जालें द वे हाव शी हेज कंपोज म्हाका खबर नासलें मारे इतली टॅलंट आहा म्हणून कास्ता कंपोजिशन आला नायजल आयज रडटलो तुका आनी आय लव यू मामा करून एवढा जाता मामा This small clip also I'll put like pictures and all. हय नायजला तुमी वगतले आतां जाणा तुमी नायजल कोणतो तो every पिक्चरात दुसरो दिसता दुसरो दिसता सारको He's become every day you see he's like a matured man now. That is one true fact. So guys, yes, the one and only one Kuli just signing off at now. कुली कित्याक बॅग कोण उबाता आमगे नाही गोंय वचपा म्हणून आज पाना तू बातो चोड हांव व्लॉग करतलो पळया नादिया किल्ले उबाता ते बॅगान केश करता ते ऑफकोर्स हा थोडी बॅग हांव थोडी बॅग तूं मामा भुरग्यां सांबाळपाची हय सगळे सायबा म्हाका देवा कडेन एवरीथींग गो स्मूथली सारकें बऱ्या भशेन आलें म्हणून सो येस वी वील कम व्हेरी सून एंड वी वील शो यू गायज हाव वी आर गोइंग टू गेट प्रिपेर्ड म्हणून ऑलरेडी जाल्ले आय मीन गो प्रिपेर्ड ऑलरेडी जाल्ले It's only that journey of going on this vacation will be continuing with you all. So until then, stay safe. God bless you all. And our final word to say, adios. Salvatore studio, ta ta ta. Salvatore studio, ta ta ta. Hello, generation. Come on, studio, ta ta ta.